स्वातंत्र्य मार्ग आणि FL गोम्स रस्त्याचे पुराय सुशोभितीकरण आणि सुधारणा करपा खातीर वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी GSUDAच्या अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त पळोवणी केली। ह्या कामाचो अजून थारावीक असो खर्च कितें जातलो तो थारिल्लो ना। ह्या संदर्भात थारावणी जावपाची आसा। 20 ते 25 कोटी मेरेन खर्च पावूं येता म्हूण आमदार दाजी साळकार उलयला। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। सगळ्यात पयलीं आमचो मिनिस्टर UD मिनिस्टर विश्वजीत सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें 2-3 प्रोजेक्ट्स आमचे इमिडिएटली पास करून दिले। एक बायणा पावर हावस आतां लास्ट म्हणजे फायनल स्टेजीर आसा, मागीर फिश मार्केट आमचो जालो। अशे 2-3 प्रोजेक्ट्स म्हणजे फास्ट ताणें आमकां दिले। आतां चीफ ऑफिसर्स बंगलो स्टार्ट जातलो, फक्त एक नेवल NOC खातीर आमी रावल्या। सो 3 प्रोजेक्ट्स वास्को लायन्ड अप आसा। इतले आसतना जेन्ना आमी ताका हो ड्रीम प्रोजेक्ट असो घेवन गेलो, कित्याक कितें जाता की दिस इज द एंट्री पॉयंट टू वास्को, स्वतंत्र पाथ आणि FL गोम्स रोड। दिस इज वन ऑफ द बिझिएस्ट एरिया इन वास्को आणि ती खूप वायट अवस्थेन आसा। इतली वर्सां म्हणजे कांय जावना, आमी बारीक बारीक करपाक गेले पूण ते पीसमील जावपाक लागले। पूण तसो एकूच टायमाक टोटल दोनूय रोड्स म्हणजे स्वतंत्र पाथ आणि FL गोम्स रोड हो एकूच टायमाक एक मोठो प्रोजेक्ट घेवन एक एंट्री पॉयंट हे केलो, म्हणजे फुटपाथ्स केले, रस्ते केले, ड्रेनेज तुम्ही पळयल्यार थंय पडते पडते मोडटा, बारीक आशिल्ल्या कारणान स्मॉल स्लॅब्स आशिल्ल्या कारणान ते हे आता पार्किंग सारकें ना। हे सगळे इश्यू मागीर तेन्ना एखाद्रे आमी हो वन वे करपाक पळय, कित्याक आनी थोडे तेंपान अंडरग्रावंड केबलिंगूय जातलें, लायक हो वेल इल्युमिनेटेड आसचो, म्हणजे बरी सिटीन एंट्री कशी आसची ते एक सगळो विचार करून एक आमी तांचे कडेन एप्रोच जाले आणि तांणी आज तांच्या इंजिनियर्सांक बी धाडल्या प्रिलिमिनरी पळोवपा खातीर। म्हाका दिसता नेक्स्ट विकाक तांची मिटिंगूय आसा, तातूंत एक कन्सल्टंट हाका अपॉयंट करतले। आतां प्रिलिमिनरी प्लॅनिंग स्टार्ट जाला। तुमी खबर आसतलें की आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आज गोंयान आसा आणि आज प्रत्येक गोष्ट तुमी आज गोंयान पळयता ती एक वेगळीच आसा। हालींच आमी स्टेट ऑफ आर्ट केबल स्टेट ब्रीज पळयलो, जे केन्ना नाशिल्लें। मागीर आयुष हॉस्पिटल, म्हणजे एक वेगळी संकल्पना घेवन आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी आमचो मुखेलमंत्री फुडें चल्ला। म्हणून आमकां कितें दिसता करता आसतना एकूच टायम 20 वर्सां फुडलो विचार करून बरें प्लॅन करपाक जाय। अशेंच विचारलें तांकां की अजून तांचें कॉस्टिंग जावना, ते म्हणटा सगळ्यां घेतले, म्हणजे होच रस्तो न्ही जाल्यार इवन FL गोम्स रोड घेतलो जाल्यार एक 20-25 कोटीचेर वतलो हो प्रोजेक्ट। सो एक मोठो प्रोजेक्ट हो वास्को खातीर जातलो अशें फेज वायज जातलो काय सायमल्टेनियस ना सायमल्टेनियसली। म्हणजे आमी आतां बेगीन कित्याक करता, फाल्यां सपोज अंडरग्रावंड केबलिंग जालें तेन्नाच तें हें स्टार्ट जावपाक। सिटी कावन्सिलर डेफिनेटली खूब उमेद जाता की आज स्वतंत्र पथ आणि FL गोम्स रोड हे जे दोन्ही आमचे लायफलायन्स आसा वास्कोच्यो, त्यो खंय तरी तांकां एक तांची कंप्लीट लूक चेंज करपाची जी आमची खूब लॉंग पेंडींग ड्रीम आशिल्ली ती साकारतना खंय तरी कॉन्क्रीट स्टेप्स पडपाक लागला। जे इन्स्पेक्शन जाला तातूंत आमी एंटायर ऑनरेबल MLA वास्को हांणी जे हे केला प्रपोजल घाल्लें की दोन्ही स्ट्रीट्स बरे तरेन ब्युटिफाय जावच्यो, एका युनिफॉर्मिटी आसची, फुटपाथ्स, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम सारको आसचो। हे सगळ्या खातीर जी प्रपोजल घाल्लें ते ताच्या खातीर आज इन्स्पेक्शन जाला। तशेंच तुमी पयर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रीक पावर आनी अंडरग्रावंड केबलिंगाचे तांणी प्रपोजल मार्च पर्यंत तांणी जातले म्हणून सांगला। सो हे सगळी गोष्टी सायमल्टेनियसली करून त्यो दोन्ही रोड्स जे आसा, जे वास्कोचे सोल वास्को सिटी म्हणल्यार हे दोन्ही रस्ते, सो ह्या दोन्ही रस्ते केले जाल्यार आमी वास्को शाराक एक कंप्लिटली वेगळो लूक येतलो आनी तातूंत हांव आज सिटी कावन्सिलर आसा म्हणून म्हाका खरेंच उमेद दिसता। वास्कोचो MLA दाजी साळकार येयल्यार 6 ते 8 मिनट जाले आसतले की वास्कोन आतां डेवलपमेंट जोर रावता डेवलपमेंटाची। हांवें चोयलां की आतां आमचो फीश मार्केट तेजे फावंडेशन स्टोन आसतले आतां 13 तारखेर ते एक डेवलपमेंटाचो आमचो CEO बंगलो म्हणटा बरोडा बँकी फुडल्यान ते अंडर पायपलायन आहा, कित्याक आमचो तेजे स्पिडीनसून नेवीचे एप्रुवला जातकूच आमचो तो प्रोजेक्ट चालू करतले। तशेंच आतां आमचे GSUDA JE येयलो, तेजे इन्स्पेक्शन चालू आहा की आमचे दोन्ही सायडीन फुटपाथ प्लस गटर दोन्ही FL गोम्स रोड तसोच स्वतंत्र पाथ रोडा वता सगळे विथ गटर एंड फुटपाथ, मागीर अंडरग्रावंड केबलूय चालू जातलो। सगळें करून एक बरें डेवलपमेंट जाता अंडर GSUDA। आनी तशेंच आमकां हे डेवलपमेंट सिटी डेवलपमेंटाक आमचो सगळ्या कावन्सिलरांचो सपोर्ट आहा। आमचो म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर आहाय, सगळे 25 कावन्सिलर आमच्या सिटीचे डेवलपमेंटाक आमी सपोर्ट करतात, कित्याक आमचो
MLA दाजी सालकार बरें काम करता.